नमस्कार. गोवा टुडे अपर्णा बडेगराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. कोविड ओमिक्रॉन भारतान कर्नाटकान 2 जाण सापडले. पॅसेंजर साऊथ आफ्रिकेसावन बंगळुरू जाले लँड. सगळे कॉन्टॅक्ट ट्रेस आनी टेस्टेड. सरकार म्हणटा हुस्को करपाची गरज ना. तिकेट धाडल्यार पासून जयेश दिल्ली आयलो ना. कॉन्टॅक्टूच ना. पक्षविरोधी कारवायांक लागून फॉरवर्डाची जयेशाक नोटीस. जाप दिना जाल्यार एक्शन. जयेश चल्लो बीजेपीन. पोन्ने गोंया उपासाक बशिल्ल्या पालेकाराची केजरीवालान केली तुस्त. काँग्रेस बीजेपी गोवा फॉरवर्डान मेळून खंय गोंय विकले. काँग्रेस मागता प्रकरणाचेर श्वेतपत्रिका. गोंयभर रातीसावन अकस्मात उटंगराचो नेट. शारांनी बुट्टी. रस्ते चिखलान. लायट गुल. नुस्तेमारांक शिटकावणी. हवामान खातें म्हणटा अरबी दर्यान पडटो 2-3 दीस हवामान अशेंच. अकस्मात पावसान पोन्ने गोंया फेस्ताच्या मिसाचो शेड्यूल हालयलो. मिसा हे खेप एक वेळ इगर्जीन. पाद्री म्हणटा इगर्जीन लुगार ना, मात खंयची परिस्थिती मॅनेज करपाची तयारी. गिरीशान लैंगीक अत्याचार करपी आरोपी मंत्री कोण तो सांगचो. पिडितांक कागाळ करूंक लावची. बीजेपीची काँग्रेसीक 6 डिसेंबर मेरेन मुजत. आणि काँग्रेस वायन इन बीजेपी बॉटल. बीजेपी काँग्रेस दोगूय टीएमसीचे फायरिंग लायनीन. ममतान यूपीए आणि गांधी घराण्यांक स्क्रॅपाक काडले. उपरांत लुईझिनाचे गोंयचे बीजेपी काँग्रेसीचेर फार. कोविडाचो ओमिक्रॉन भारतान पावलो. कर्नाटकान 2 जाण सापडले. 2 पॅसेंजर साऊथ आफ्रिकेसावन बंगळुरू लँड जाल्ले. एकलो 66 वर्साचो, दुसरो 46. तांकां एअरपोर्टार टेस्टिंग केल्ले तेन्ना ते पॉझिटिव्ह सापडले. तांच्या संपर्कान आशिल्ल्या सगळ्यांक ट्रेस करून टेस्ट केल्यात म्हूण केंद्रीय भलायकी मंत्रालय सांगता. पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे. और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं. और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है. और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID appropriate behavior is required. Use of masks, hand hygiene, and not going to and not organizing mass gatherings will help breaking the chain of transmission of Omicron. आमची यो अवस्थे आसता, लग्न कोणाची जाल्ली आसा सोयरे थंय आसतले. सो आय थिंक नाव वी हॅव टू बी मोर केअरफुल. दीस व्हायरस जी आसा इज मोर इन्फेक्टिव्ह म्हणजे इट इज 6 ते 7 मोर चान्सेस ऑफ डेल्टा पेक्षा चड पॉवरफुल आर इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग. दिल्ली विमानाची तिकेट धाडल्यार पासून जयेश दिल्ली आयलो ना. कांयच कॉन्टॅक्ट ना. गोवा फॉरवर्डाक तोंड लिपयता म्हूण विजय जाहीर उलयला. पक्षविरोधी कारवायाक लागून ताका गोवा फॉरवर्डान शो कॉज नोटीस काडल्या. बाबुशान खंय जयेश बीजेपीन येवपाची हिंट दिल्या. नव्या राजकारण्यांक खंय बीजेपी पिशे करता. कळटा ते प्रमाण जयेश बीजेपीन. नमस्कार. आम्ही आता गोवा असेंब्लीन रातची ब्रेकिंग इतलीच घेऊन की गोवा फॉरवर्डाचे जे एक एम एल ए जयेश साळगांवकर ते रिजायन जावपाच्या कन्फर्म न्यूज ही आमकां येयल्या. आनी हेजे इनपुट्स जे हेंचे हिंट्स जे आमकां फाटले 2-3 दीस जाले येताले. तेजी हिस्ट्री सांगपाची जाल्यार एक्चुअली फाटले 1 वर्स जाल्यार अशें इनपूट येतालें की गोवा फॉरवर्डाचे 2 MLA फुट्टले, 2/3 फुटोन बीजेपीक जॉयन जातले. ते जालें ना केन्ना.
पण आताची जी गजाल फक्त जयेश साळगांवकर सालिगांवचो आमदार जो तो फुट्टा आनी तो रिजायन जाता MLA म्हणून आनी तो BJPन जॉईन जाता. इन्फॉर्मेशन की BJPन आपलो जो सालिगांव ब्लॉक आहा तेजी मिटींग BJP हेड ऑफिसान केली. थंय पार्टी प्रेजिडेंटूय आसले, तेंचे बाकीचे पदाधिकारी असले आनी CMूय त्या मिटिंगेक गेलो आनी त्या मिटिंगेक ब्लॉकाक डायरेक्ट सांगलें की आमी जयेश साळगांवकाराक घेता आनी तो तुमचो फुडलो कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून. ते थंयचे कार्यकर्ते जो सालिगांव ब्लॉक आहा तो तिडकोन एकदम भायर सरलो आनी भायर येवन तेणी मिडियाक स्टेटमेंट केला की फाटले फावट जेन्ना गोवा फॉरवर्डाचे जयेश रावल्लो तेन्ना आमी मोरोन त्याच्या अगेन्स्ट झगडले. कॅन्डिडेट पडलो तरी आमी तेंच्यांनी वायटपणां घेतली, लोकां कडेन वायटपणां घेतली. तेणी भाजपाक बुरशे उतरां दिली तरी आसतना BJP आतां ताका जयेशाक घेता म्हणजे तिडकोन भायर येयले. तेंच्यांनी एक शिटकावणी दिल्या. विजय आणि प्रसाद हे सगळे आयज राहुल गांधीक वचून मेळ्ळा. सो तुमी हो मूव कसो पळयता? कितें डिफरन्स जावपाचें आहा? कांय डिफरन्स जावपाचें ना. तेतून थिंगा फोटवार पळयल्यार एकलो मिसींग आहा, तो आतां मिसींग आहा, खूंय तो इंडियांत येवपाचो आहा. आमी ताका शोकॉज नोटीस धाडली. शोकॉज नोटीस इतल्या खातीर धाडल्या कित्याक पयर पणजेचे आमदार ताणें एक स्टेटमेंट केलो की जो आमदार राहुल गांधी बरोबर त्या दिसा थंय नाशिल्लो तो आमदार BJPन जॉईन जावपाचो आहा. म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा की BJPचो ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी सतीश धोणान न्यूज जयेशाक आमी 2 दीस जाले कॉन्टॅक्ट करपाचो यत्न करता, मात ताचो पत्तो ना. नोटिशीक जाप दिना जाल्यार खंय ताचेर एक्शन. देव बोडगेश्वरा फुडें वचून एक सपूत घेतिल्लो की BJP बरोबर आमी कसलेच संबंद फुडें दवरूचे ना. इलेक्शन जावपाचेंच आहा. हें एक्चुली केल्लें डिफेक्शन प्रिवेंट करपा खातीर. पूण इलेक्शन जावचे पयलींच हे जर BJP मनान वचून सोदतात जाल्यार म्हाका दिसता हांकां देवाचे पसून पडूंक ना. विजय आणि काँग्रेसीच्या दिगंबर कामतीची गोंय प्रभाराक घेवन हालींच दिल्ली राहुल गांधी बरोबर बसका जाली. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आणि बरोबर अपक्ष प्रसाद गांवकराची युती. बरोबर विनोद पालयेकर आशिल्लो, मात फोटवान जयेश मिसिंग. ह्या फोटवा वेल्यान जयेश कारवायेक एक्सपोज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. BJP गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीन मेळून गोय विकले. गोंयकार पूत अमित पालेकार गोंया खातीर उपासाक बसला. दिल्लीचो CM केजरीवालान पालेकाराची तुस्त केली. काँग्रेस म्हणटा सरकारान श्वेतपत्रक जारी करून जबाबदार मंत्री अधिकाऱ्यांची नावां जाहीर करची. अशा हेरिटेज वाठारांनी अतिक्रमणां जाल्यार खंय युनेस्को वास्तूची मान्यताय रद्द करूंक शकता. पोन्ने गोंयचे वादग्रस्त बांदकाम मोडचें म्हण उपासाक बशिल्ल्या आपाच्या अमित पालेकराचो उपासाचो 4थो दीस. ताका खंय लोकांचो तेंको वाडत आसा. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यानूय अमिताची तुस्त केली. काँग्रेस सरकारा कडेन व्हाईट पेपर मागता. अमित पालेकरान आयज जो स्टेप उखल्लेलो आसा आनी गोंयचे लोक जे पद्दतीन सपोर्ट करत आसा हे खरें म्हटल्यार जशें ताणें म्हटलेलें आसा ही क्रांती. Demolish this, not just by sending revocation orders. People want action, and if that action doesn't come, then there will be equal and opposite reaction. अमित जी गोवा के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, गोवा के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं. The government has got all information. They should put forth who, which minister did what when. BJP, कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, इन सब ने मिलके गोवा को बेच दिया. Let them put the facts. Who gave the permission? Under who's? They have everything with them. No? Bring out a white paper on this. Release it to the media, and hold who was responsible accountable. एक पार्टी का नेता कहता है उस पार्टी के नेता ने ये किया, और उस पार्टी वाला कहता है कि दूसरी पार्टी वाले ने ये किया. सच्चाई ये है की हे सब पार्टी के नेता मिलके गोवा को बेच रहे हैं. पण BJP कितें सवय आसता आपल्या मनशांक ते पयले शील्ड करतलेच. कोणी जर चुकून काँग्रेसीचो एलिजन्स आशिल्लो मनीस आसा, हिज नेक ऑल्सो हैज टू गो. व्हाट इज द बिग थिंग? अमित का कहना है कि जब तक इस अवैध बंगले को तोड़ा नहीं जाता तब तक वो अनशन पर रहेंगे. मैं अमित से कहना चाहता हूं कि सच्ची निष्ठा से जब कोई तपस्या करता है तो ईश्वर जरूर सफलता देता है. बायलेन हेजो व्हडलो स्ट्रक्चर घातला अशें जर चल्लें जाल्यार वेळ लागचो ना युनेस्कोक ही आख्खी सायट डिरेकग्नायज करपाक. ही व्हडली भिरांत आहा. फुडली
24 वरां मोठ्या पावसाची शक्यता आहे. 3 आणि 4 डिसेंबराक पावस पडटलो, मात 2 डिसेंबराक खंय चड. अरबी दर्यान तयार जाल्ल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याक लागून नेटान वारे मारपाची शक्यताय आसा. ताका लागून नुस्तेमारांनी दर्यान वचचें न्ही म्हूण वेधशाळेची शिटकावणी. रातीसावन गोंयभर अकस्मात एकसारको उटंगार सुरू जाला. कितल्याशाच वाठारांनी बुट्टी आणि लाईट गुल. सुबह को इंटेंस स्पेल्स ऑफ रेनफॉल थे. उसका ये कारण है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ साउथ गुजरात एंड नॉर्थ कोंकण, और उस सिस्टम से दूसरा एक वेदर सिस्टम है जिसको हम ट्रफ बोलते हैं, वो भी पास हो रहा था. तो उसके कारण गोवा के ऊपर मॉइस्चर इनकर्शन ज़्यादा रहा अरेबियन सी के साइड से भी, और कल के बारे में बोलेंगे तो बे ऑफ बंगाल के साइड से भी. तो उसके कारण हेवी रेनफॉल एक्टिविटी रहा गोवा के ऊपर ऑन 1 दिसंबर को. और अगर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स हम देखेंगे तो मॉडल प्रेडिक्शंस ऐसा है कि आने वाले दिनों में यानी कि और अराउंड 48 आवर्स के लिए भी ये ट्रफ वहाँ पे रहेगा उसके लोकेशन में, और उसके बाद वो गोवा के कोस्ट से दूर जाने के चांसेस हैं. तो उसके हिसाब से आज के दिन यानी कि 2 दिसंबर को भी 1 या 2 जगह पे 6 सेंटीमीटर्स के आसपास का रेनफॉल, जिसको हेवी रेनफॉल बोलते हैं, होने के चांसेस है गोवा के ऊपर. आइसोलेटेड प्लेसेस में रिसीव हेवी रेनफॉल, दैट इज रेनफॉल एक्सीडिंग 6.4 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स. काँग्रेस वाइन इन बीजेपी बॉटल. बीजेपी काँग्रेस दोगूय एकठांय टीएमसीचे फायरिंग लायनीन. उपाध्यक्ष लुईझिन म्हणटा काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड मेळून गोयचे बीजेपी सरकार चलयता. आता काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड कॉम्बो पॅक करून निमाणे बीजेपीकूच विकतले. एके वटेन ममतान यूपीए आणि गांधी घराणे स्क्रॅपान काढले. गोंयानूय बीजेपी काँग्रेस एकठांय टीएमसीच्या टार्गेटीचेर. क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है. यूपीए क्या है? करेगा बैठ के. ममतान पवाराक मेळून यूपीएन गांधी घराणे आणि काँग्रेसीचे मक्तेदारीक आव्हान दिवन 24 वरां जाता थंय आसा. लुईझिनान काँग्रेस बीजेपी दोगांचेरूय एके लायनीन फायरिंग सुरू केली. गोंयान बीजेपी सत्तेर आसा ताका खंय काँग्रेसीतलेच जबाबदार. बीजेपी पक्षाचे म्हाका दिसता 13 व 14 टायर जे आहाय ते पंक्चर केले. जेन्ना हे टायर पंक्चर केले, हे टायर परतून स्टेपनी म्हूण 13 टायर कोण दिले? काँग्रेस पक्ष आनीक गोवा फॉरवर्ड पक्ष. आनी ह्या बीजेपी गाडयेक जेन्ना पंक्चर जाल्ली एडिशनल स्टेपनी हाडून दिले, आनी आयज पासून हो बीजेपी पक्ष गोंयांत सरकार चलयता. ग्रेट बिट्रेयल. आनीक हो ग्रेट बिट्रेयल आयज गोंयांत जाता परतून. इट इज नाव रिपीटेड. इट इज नाव रिपीटेड. पीपल should know that these people cannot give Goans a government which Goans deserve. The only party which can give Goans a good government is TMC. आज सरकार चलवता तो बीजेपीचो सरकार न्हू. आज सरकार चलवता तो काँग्रेस आणि बीजेपी सरकार. जरी तरी ह्या सरकारांत बीजेपीचे 13 आमदार आहले, आज काँग्रेसाचे 13 आमदार हितून गेल्ले आहा. दिस इज द काँग्रेस वाइन इन द बीजेपी बॉटल. It is like you are packaging the wine again and again and again. And now I am told BJP and Goa Forward are going to package it further so that they will sell this to the BJP. क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है. यूपीए क्या है? करेगा बैठ के. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला.
स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल करता असताना कमी व्याजदरान आर्थिक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. या येवजणेचो लाभ घेऊन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितले फायदे घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेऊन स्वयंपूर्णतेकडेन आपली वाटचाल करूं येता. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. अकस्मात पावसान पोन्ने गोया फेस्ताचो मिसाचो शेड्यूल आलेलो. फेस्ताची मिसा हे खेप एकवेळ इगर्जीन पावसान ब्रेस्तारा लोकांचे नोविनांग हाल जाले. पावसा प्रमाण मिसा भायर भितर शिफ्ट करची पडली. खंयची परिस्थिती मॅनेज करूंक चर्च तयार म्हणून पाद्री सांगता. इगर्जेन लुगारना लोकांनी परिस्थिती समजून घेवची. शुक्रारा पोन्ने गोयचे फेस्त प्रुडंटाचेर फेस्ताचे मिस लायव्ह. आनी उदक तर सकाळी असो पयले मीस म्हणून मागीर तूं भितर घेवंक जाता. दुसऱ्या मिसाक मागीर हें सगळें क्लियर जालें म्हणटून भायर घेवंक जाता. आतां ऑल्टरनेटीव खूब केलेले आसा. आमच्यान भितर मीस घेवंक जाता आनी भायर अख्ख्या माठवांत म्हणून हितून मोदेकात आमची ती पोत्री आसात न्हय थंयसर म्हणून तूं 2,000 लोक भितर घालूंक जाता. 2,000 थंयसर घालून 1,000 भितर जाता. म्हणजे 3,000 जाले अशें भशेन. आनी भायर घाल्ले तो सावंड सगळो बरो आसा. भितर तर करीत सावंड भायर येना. म्हणटच आतां ही बंदोबस्त आमी केलेली आसा. भितरलो सावंड भायर हाडच्याक आनी भितरले सगळें भायर दाखोवच्याक. ते आमचे स्क्रीन्स आहा LED स्क्रीन ताचेर दाखोवन लोकांक म्हणून थंयसर पळोवन वतले. म्हणटच हे भशेन बंदोबस्त भितर मीस करीत तर भायल्यांनी दाखोवंक जाता. आनी भायल्यान तर आमी मीस करीत जाल्यार भितरल्यांनी तांकां आयकूंक जाय. तेणी स्क्रीन घालपाचें आतां पळोवपाक जाय. कित्याक स्क्रीन घालपाक खूब त्रास जाता. घालूंक जाता पूण भितर घातलें म्हणटना मागीर ती अडचण जाता आनी तें हें जाता. बार्देसान 2 दीस उदका पुरवण नासतली म्हूण PWDच्या नोटिशेन बोवाळ. खात्याखत 2 दीस उदक ना म्हूण सांगता आनी दोनाचे 4 दीस जाता. ते भायर टँकराची वेवस्था ना. आपान परवरी PWDचेर मोर्चा व्हेलो. ई कडेन जाप ना तो म्हणटा लोकांनी उदक भरून दवरपाचें. सगळ्या बार्देजान हेच हाल. पायपलायन शिफ्ट करूंक अस्नोडा प्लांट बंद आशिल्ल्यान 4 ते 8 डिसेंबर बार्देजान उदक आसचें ना. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान तुमी सगळ्यांनी खबर 2 दिसां पयलीं नोटीस काडिल्ली की 4 आनी 5 तारखेक उदक आसचें ना म्हणून 48 वरां आनी ताज्या फुडें मागीर रिस्ट्रिक्टेड वॉटर सप्लाय. तुमी 48 वरां उदक ना म्हणटा. तुमी सोय कितें केल्या? तुम्ही टँकर प्रोवायड करतले? 4 तारीख सकाळी 8 बंद असतले. ते 6 तारखेर 8 पर्यंत त्याचे काम करतात. आम्ही त्याच्या पयलीं जाता तितके बेगीन करपाक सोदतले. ते बी कितें शिफ्टिंग आसा ते हायवेचे काम आसा तेंच्या खातीर आमी ते शिफ्टिंग करतात. कळ्ळें न्हू? तेंचे ते वायडनींग ते आमी जाता तितके प्रयत्न करतात. आतां आयज फाल्यां तुमी जाता तितके उदीक भरून दवरपाक. पयलीं म्हळ्यार 2 दीस म्हणल्यार 4 दिसार पावतले. हरशीं म्हणल्यार 2 वरां उदक येता. तातूंत रिस्ट्रिक्टेड वॉटर सप्लाय म्हणपाची गरज नासली तांकां. तो पळो थंयच्यान एक स्टेटमेंट ताजे कडेन ना आनी फक्त एरोगन्स तुमी जाय ते करा. तेन्ना मुखेलमंत्रीन आनी जो PW मिनिस्टर जो आसा जागो ताणें पळोवचें. फक्त नोटीस घाली म्हणून जायना. उदक तुमी खंयच्यान उदक इज अ बेसीक नेसेसिटी फॉर हे सरकाराक जाणीव वचपाक जाय. मायनिंग बंदीन सरकारान आनी निष्क्रिय विरोधकांनी गोंयकारांक भिकेक लायले म्हूण आपाचो आरोप. आप उतर पाळपी ताका लागून लोकांनी आपाक तेंको दिवचो. मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हूण घाल्ली याचिका नातलाचे सुटये उपरांत रोखडीच सुनावणेक येवपाची आसा म्हूण पुती गांवकर सांगता.
अरविंद केजरीवाल जे आमकां सांगलेले की आपूण ही मॅटर जी आसा ती सुप्रीम कोर्टान आमकां मायनींग डिपेंडंटांक तो मदत करतलो, अर्ली हियरींग घेवपा खातीर प्रयत्न करतले आनी कोण तरी सिनियर कावन्सील दिवन हे मॅटरीचो शेवट पर्यंत रिजल्ट लावपाचो प्रयत्न करतलो. त्या जे डिसिजन त्या वेळार जाल्ले त्या प्रमाणे 13 नोव्हेंबराक आमी अर्ली हियरींग एप्लिकेशन फायल केल्लें सुप्रीम कोर्टान. ताजे आज सकाळींच चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया कडेन ताजी VC जाली आनी ताणें एग्री केलें की आतां वॅकेशन जाल्या नंतर जे डिसेंबराचे क्रिसमस वॅकेशन आसा ते क्रिसमस वॅकेशन संपल्या नंतर जानेवारीच्या फर्स्ट विकान ती मॅटर सुप्रीम कोर्टान लिस्ट जातली फॉर अर्ली हियरींग. जेंकां कोणाक खरेंच दिसता गोंयच्यो मायनी सुरू जावपाक जाय, मागीर ते BJP सरकार आसूं आनी कोणी आसूं, स्टेट गव्हर्मेंट आसूं सेंट्रल गव्हर्मेंट, कित्याक आतां पावर सेंट्रलाकय दिल्ली आसात लेटेस्ट अमेंडमेंटान आनी स्टेटीकय पावर आसा मायनी सुरू करपाची. जे 7 फेब्रुवारी 2018 जजमेंट आसात ते जजमेंट जर क्लियर वाचले जायत जाल्यार अशें लक्षात येतले की स्टेट गव्हर्मेंटाक पावर्स आसा ते मायनी सुरू करपाच्यो. तर गेली 3 वर्सां स्टेट गव्हर्मेंट कित्याक न्हिदला आनी प्रमोद सावंत कित्याक न्हिदला मायनींगच्या बेळलांतलो तेजेरूय ताणें विचार करपाक जाय आनी तेजेरूय ताणें आन्सर लोकांक दिवपाक जाय. कित्याक काय हो आमकां अजूनय फसयता. 2007 ते 2012 पासून जी आमची गोंयची श्रीमंती आशिल्ली ती श्रीमंती आमची नश्ट करून आमकां आज भिकेक लायल्या हेंच्यांनी. आनी म्हणून जर गरज जर आसा ह्या देशांत जाल्यार जी पार्टी लोकांचें हित पळयता, दिल्ली सारक्या हितून डेव्हलपमेंट ज्या पद्दतीन केला तसो जर गोंयचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार आज जी गरज आसा ती सगळ्या गोंयच्या जनतेन आपच्या फाटल्यान रावपाची गरज आसा, आम आदमीच्या पार्टीच्या फाटल्यान रावपाची गरज आसा. गिरीशान लैंगीक अत्याचार करपी आरोपी मंत्री कोण तो सांगचो आणि पिडिताक कागाळ करूंक लावची. BJPची काँग्रेसीक 6 डिसेंबर मेरेन मुजत. 15 दिसां भितर मंत्र्याचेर एक्शन घेवची म्हणून गिरीश उलयल्लो. गिरीशान पुराव्या सकट कागाळ करची म्हणून सदानंद तानावडेची चॅलेंज. मगो बरोबर युतीची उलोवणी खंय फडणवीसाच्या लेव्हलार आजून चल्ल्यात. गोंय राज्याचो एक जबाबदार मंत्री एका सेक्स स्कॅन्डलांक तो इन्वॉल्व जाल्लो आसा. मंत्री पदाचो वापर करून एका बायलेचेर कंटिन्युअसली सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ह्या मंत्र्यान गोंयच्या केल्लें आसा. प्रूफ आसूं जाय न्ही आपले कडेन, जाल्यार गड्स तरी आसूं जाय. येस हो मनीस म्हणून ते आसा जर जाल्यारूच उलोवचें न्ही. मागीर पळोवया न्ही कोण, मागीर तुमी आमकां विचारात आतां मुख्यमंत्र्यान एक्शन कित्याक घेवना. त्या फोटवा भितर मंत्री, त्या ऑडियो भितर मंत्री, त्या व्हिडिओ भितर मंत्री, त्या पोजिशनाक म्हणजे हांव दाखोवपाक शकना कॉम्प्रमायझींग पोजिशन. इलेक्शनां म्हणजे कितें पब्लिसिटी घेवपाक जाय. जो पर्यंत स्पेसिफीक जो आरोप करणारो मनीस आसा तो त्या मनशाचें स्पेसिफीक नांव घेना, कोणाचेर अन्याय जाल्यार त्या मनशाक फुडें हाडना, तो पर्यंत ताका डिस्कस आनी बाकी करून कांय अर्थ ना. जो कोण आरोप करता तेणें स्पेसिफीक त्या मनशाचें नांव सांगचें आनी ज्याचेर जाल्यार तेणें कंप्लेंट तरी दिवची. डेफिनेटली आमी मुख्यमंत्री सक्षम आसा सरकार म्हणून जे कितें एक्शन घेवता डेफिनेटली जातली, पण ताका हें आसूं जाय असो फेक हाचेर आमी करपाक शकना. सदानंद शेट तानावडेन मगो बरोबर अजून युतीचे उलप चालू आसा म्हणून माहिती दिली. MGP बरोबर उलोवणें म्हजें कांय स्वताचें ना, पण आमचे निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जी आसात तांचे बरोबर उलोवप चालू आसा आनी त्यामुळे ते खंय पर्यंत पाविल्लें आसा हें म्हाका सांगात. ते परत 5 तारखेर गोंयांत येतात देवेंद्रजी, त्यामुळे तांचे कडेन त्या वेळाचेर विचारूया. पेडणेचो आमदार मंत्री फक्त नोकऱ्यांची फटींग आश्वासनां दीत भोंवता. पेडणेकारांक पिशे करून जाले. आतां पुरो म्हूण मिशन फॉर लोकलाच्या राजन कोरगांवकारान बाबूचेर फोग काडलो. जॉब दिता जाल्यार खंयच्या खात्याक कितले जॉब दिता ते स्पश्ट सांगचे. स्वाभिमानी पेडणेकार जागे जाल्ल्यान खंय बाबू भिला, लोकांक पांय पडटा. ते परस कामां करपाची म्हूण बाबूक सोलून काडलो. तूं म्हाज्या ज्या पेडणेकारांक ज्या जॉबाच्या आशेर तूं तांकां गुरफुटून दवरलेले आसा, तांचे खंयचे ना खंयचे काम करतले म्हणून जे कमिटमेंट दिलेला तूं तांकां हें करता. तुका कितें दिसता हे पेडणेकार इतले आसात? खरेंच म्हाजे पेडणेकार सारके सादे आसात, सादेपळ आसात म्हणून तुज्या सारक्या माणसाक 20 वर्सां तेणी विश्वास दवरलो. म्हणून तुमकां सांगतात जर कितें करपाचें आसल्यार हक्कान सांग बाबा अमकें करतलो. बट ते फॉल्स प्रॉमिसीस दिवं नाका प्लीज. हे म्हणजे धाकटीशी पर्सनल रिक्वेस्ट आसा आमच्या डेप्युटी CMाक, जर तूं म्हाज्या पेडण्याचे बरे विचार करता जाल्यार. कित्याक जर स्पश्टपणां आसत जाल्यार तो स्पश्टपणान करूं शकूंक जाय माणूस, ताका म्हणटात कॅपेबिलिटीज.
इतली वर्सां तूं कितें केलें तें विसर आनी तुका ते पांयां पडचें पडटा, तुजे बोलण्याची भाशा कमी जाल्या, सगळें कितें जालें, तुवें एका मनशाक म्हाज्या व्हेला म्हणून तूं सगळ्यांक 34,000 लोकांक तुज्या वांगडा व्हरूंक शकना, हें लक्षात दवर. पेडणेकर हे स्वाभिमानी आसा, ताणें घडोवन दितले आनी ते घडयतलेच. तूं काय करूं शकना हे सगळे पेडणेकरांक खबर आसा. म्हणून सांगता, जर नोकरी दितलो जाल्यार सांग, एक 100 दितलो, पुलीस कॉन्स्टेबल, PSI दितले, अमके दितले, हे शब्द वापर. जर तुज्यार हिम्मत आसा जाल्यार तेतूर तुजी आयडेंटिटी कळटली, आमच्या पेडण्यासाठी तूं कितें करूं शकता आनी काय ना ते. पालकांनी भुरग्याकडे ल्हानपणापासून HIV एड्स सारकेल्या दुयेंसा विशीं उलोवपाक जाय, लजूंक जायना. तेन्नाच असल्या दुयेंसाचेर खरी जागृताय जावंक पावतली म्हूण गोंयची गायिका हेमा सरदेसायचो उलो. गोंयान खंय एड्साच्यो केशी देंवंक लागल्यात. हेमा जागतीक एड्स दिसा कार्यावळीक उलयताली. This year's theme, End Inequalities, End AIDS and End Pandemics. With regards to the Goan scenario, there has been significant drop in the number of HIV positive cases from 2,821 in 2010 to 147 in 2020. In the Hema Sardesai Foundation, to go to every school and educate our children first of all on things like AIDS and expected, you never know, pandemics, how to deal with these things. Also about, we should talk freely about sexuality. She, ती लस तशें उलोवं नाका, ते करूं नाका. Parents have to be very open with their children regarding these things so that from the very small young age, you know, they're aware of these things like these kind of pandemics like AIDS. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.